मडगावच्या गोमकार घरात बाणावली, वारका, आर्ले, कारमोणा आणि कासावले गावातल्या सरपंचाकडेन फातोडेचो आमदार विजय सरदेसाई हांणी बसका घेतली। हे बसकेत सरपंचांनी रातच्या 10 मेरेन आवाजाची मर्यादा, एमपीए बंदर मर्यादे संबंधित प्रश्न आणि गावाक परिणाम करपी हेर थळाव्या प्रश्नांचेर भासाभास केली। हे प्रश्न संबंधित अधिकाऱ्याकडेन मांडटले आणि थंयच्या थळाव्यांची उदरगत जावपा खातीर बेगोबेग उपाय काडटले अशी जाप आमदार विजय सरदेसाई हांणी दिली। पळयात। The reaction of the local self-government bodies of the Salsette coastline is correct because they have seen what is happening in the assembly. They have seen a BJP ruling party MLA, Raji Sarkar, complaining about the carelessness of the MPA, where MPA is behaving as if it is a power by itself, that it is above the government of Goa, that it is putting a lock on the road. So this is what they have heard in speaking in the assembly, and the speaker of the Goa Legislative Assembly not giving him a favorable answer. So when MPA behaves as if it is the modern day Salazar, then what is supposed to be done? Then the people have to rise against this. Major issue is MPA, Marmugaon Port Authority. ताची जी मॅन्डेट आहा, डोमेन आहा, ती अप टू बेतूल मेरेन जाला आणि बेतूल सॅटेलाइट पोर्ट म्हणतो जो 2011 CZMP काडिल्लो तो परतो दाखयला 2019 CZMP. हो पोर्ट जावचो ना हाजे क्लियर एश्युरन्स तेन्नाचो मंत्री आनी आतांय मंत्री आहा तो बाब नितीन गडकरीन लोकांक दिल्ले. मुख्यमंत्र्यानूय हे रिपीट केलें की सॅटेलाइट पोर्ट हो जावचो ना, पूण तो परतो कसो दाखयलो. सरकार वागता एज इफ सरकार गोंय विकपाचो आहा मार्च्या पयलीं. 2 मिटींग जाल्यो त्यो 4 मिटींगो कित्याक जाय त्यो कोणें मागल्यो? आनी मिटींगे जर तांकां चड करपा जाय तांणी मागूंक जाय त्यो. तुमी फोर्स कित्याक करता तांकां? हूज अर्जंसी, हूज द स्टेक होल्डर? ease of doing whose business? No. This is the minister's business. Minister's business is getting files cleared. कितें वॉइस करतलो, कितें बोवाड करतलो जाल्यार और गेट अस जस्टीस जाल्यार बाब विजय म्हणून. सो हांवें डिसिजन घेतलें आनी आमी सगळीं हांगा येयलीं. नाव MPAचेर ते उलयले, म्युजिकाचेर उलयले, सिलिंगाचेर उलयले. म्हाका एकूच सांगपा म्हणल्यार पंचायत राज एक्ट म्हणून 73rd अमेंडमेंट आहा पळय तितून हे जालां ते कांय बसना बिकॉज ऑल द पावर्स आर गिवन टू सेक्रेटरी. सो जेन्ना गोव्हर्मेंटाक कितें करपा जाय आसतलें तेन्ना दे वील डायरेक्ट सेक्रेटरी. सो वाय इज द पंचायत सिटींग हियर? पंचायत कित्याक बसल्या? सो आमकां आनी सेच ना. तेंगेलो दे आर गव्हर्मेंट एम्प्लॉय इज द सेक्रेटरी. सो दे वील गेट टू एक्झिक्यूट ऑल द वर्क through the secretary. They must have brought this. So definitely along with the whole panchayat, with all the panchayats and all the sarpanches, I think we need to attack. We need to go to court on this, and we have to do something about it. The government is consider this as a very serious thing because आमचे coastal belt आता fishermen आहा, तुझे shack चलता, and all our water sports, all are related to livelihood. आणि आमचे सालसेटीन सगळ्यात चडशे म्हणल्यार गोंयकार चलयतात. So we have requested on that. Hopefully the Chief Minister will take up the matter and or 2011 काढलेलो port limits तो आनकोडे कोण घातला that we want to know and why it is come through video ते म्हणटा आता mistake झाली. It cannot be a mistake like that. It is a big concern for everybody.